गोवा डेअरीची खासा आमसभा झाली. तातूंत चर्चा प्रशासकाच्या काळात जाल्ल्या 14 ते 15 कोटींच्या लुकसाणीची. 70,000 लिटर विक्री जाताली ती खंय प्रशासकाच्या काळात 40,000 लिटराचेर पावली. नवो चेअरमॅन म्हणटात ताणें ताबो घेत सावन 8,000 लिटराची विक्री वाडयली. डेअरीक सरकारान अर्थीक मदत करची. नवे मंडळ डेअरीक फायद्यात हाडटले. एडमिनिस्ट्रेटरान काम करपाक जाय आसलें पयलीं बरेंचपणी. मार्च एंड जातकीर ते बॅलन्स शीट सगळें रेडी करून ते जनरल बॉडी घेवन ऑडिटर नेमपाक जाय आसलें. ते तेमी केलें ना. थिंग ते फेल ठरले आनी आमकां आतां त्रास जावपाक आसा. ते आमी फुडें कशें व्हरपाचें तोय आमचेर पेज आसा. तो आमी फुडें व्हरतले आनी ते ऑडिट करून जनरल बॉडी फुडें मांडटले. तिसरो विशय आसलो तो आर्थीक वेवस्था. सद्याची परिस्थिती सामकी डळमळीत जाल्ली आसा आनी जवळ जवळ आमकां 10 ते 15 कोटी सुमार लॉस जाल्ले आसा. ह्या लॉसा जबाबदार तसोच एडमिनिस्ट्रेटरूय आसा आनी तेमी जेन्ना दुदा सेलूय देंवयलो तोय तांकां एक बाधक आसा. आतां आमगे सेल 40,000 वयल्यान 48,000 गेल्लो आसा. 15 दिसांकच आमी सेल 48,000 वयलो आसा आनी तो आतां आमगे सप्टेंबर एंड म्हळ्यार 60,000 व्हरपाचो उद्देश आसा. तो आमी तो पूर्ण करतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू.